तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भौशीक हिताच्या नांवान सगळ्योच खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेवपाक शकना। राज्य घटनेत तसो अधिकार ना। सुप्रीम कोर्टाचो महत्वाचो निवाडो। फकत रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून न्हय, जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसा दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचलच्या लोकांक टोपी। एफडी भांगर बँकांनी तारणां दवरून बायलांनी प्रियाक दिल्ले पयशे। जमिनींचे दर वाडोवन सरकाराचो गोंय विकपाचो प्लान। उत्तर गोंया उपरांत आतां सरकाराचो दोळो दक्षिण गोंयाचेर। गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। कॅश फॉर जॉब प्रकरणातले मुखेल तिगा बायला स्कॅमस्टरांकडल्यान पोलिसांनी जप्त केलो कोट्यांचो मालवाद। व्हडल्यो व्हडल्यो पॉश गाडयो, भांगर आनी रोकडीचो आस्पाव। कलांगुटे खोबऱ्या वाड्यावयली बेकायदेशीर घरां उडयली मोडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बिडिओन केली कारवाय। वेळसांव रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा संदर्भात जोड पळोवणे उपरांत सीमांकन। वेळसांवच्या थळाव्यांक घेवन खासदार विर्यातोन घेतली RVNLच्या अधिकाऱ्यांची भेट। आणि आता खबरो विस्तारांत। खासगी मालमत्ता विशीं सुप्रीम कोर्टान महत्वाचो निवाडो दिला। भौशीक हिताच्या नांवान सरकार सगळ्योच खासगी मालमत्ता ताब्यात घेवंक शकना म्हणून सुप्रीम कोर्टाचो महत्वाचो निवाडो। राज्य घटनेत सरकाराक तसो अधिकार दिल्लो ना। कांय प्रकरणांनी मात सरकार खासगी मालमत्ता ताब्यात घेवपाक शकना अशेंय कोर्टान स्पश्ट केला। नो मॅन्स लँड म्हळ्यारूच ज्या जमिनींक मालक ना त्यो ताब्यात घेवपा विशीं कांय दिसा फाटीं मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केल्लें। नो मॅन्स लँड ताब्यात घेवपा खातीर पावलाय उखलिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें। मात सुप्रीम कोर्टान खासगी मालमत्ता विशीं मंगळारा एक महत्वाचो निवाडो दिला। सगळ्योच खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेवंक शकना म्हणून सुप्रीम कोर्टान सांगलां। भौशीक हिता खातीर सरकार सगळ्योच खासगी मालमत्ता ताब्यात घेवपाक शकता काय हे विशीं 16 वेगवेगळ्यो याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्ल्यो। ह्या 16 याचिकांचेर एकठांय सुनावणी घेवन सुप्रीम कोर्टान निकाल दिलो। सगळ्योच खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेवंक शकना म्हणून सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो। 9 न्यायाधीशांचे खंडपीठान 7-8-2 अशे मतदिक्यान हो निवाडो संमत केलो। घटनेच्या कलम 39B प्रमाण सगळ्यो खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेवपाक शकता हो न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर हांचो निवाडो हे खंडपीठान फिरयला। न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर हांणी हो निवाडो 45 वर्सां आदीं म्हळ्यार 1978 दिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फकत रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून न्हय, जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसा दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचलच्या लोकांक टोपी। एफडी भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिल्ले म्हणून बायलांची व्यथा।
नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक तोपी घालपी प्रिया यादव हिचे आतां एक कारनामे फुडें येवपाक लागल्यात. फकत रेल्वेन नोकरी दिता म्हूण सांगून न्ही जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसां दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचले लोकांक तोपी. एफडी भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिल्ले म्हूण बायलांची व्यथा. तुझं नाव कितें? शांती प्रकाश सोडून हां तूं मयाची हे प्रिया म्हणटा तिने तुका कशें फसयले? आमगे राडून चोडून दवरूंक लागले. आतां आपूण वताना एका आपल्या पयशे मेळपाक जाय हांव आपूण पुण्याक उरता म्हणून जाल्यार आपूण कोल्हापुरा आनी तुका पयशे दिता म्हणून कशें येयले 8 दिसांनी म्हणून आपल्या आवयचें ऑपरेशन आहा आपल्याक वचपाक मेळना. म्हाका कशें तरी करून म्हणून आपल्याक पयशे दिली आनी म्हाका आतां वचता खंयचे पयशे घेवन आपल्या एक पयशे हांवें तें घर सारकें सामकें तेन्ना घरात म्हटल्यार आमकां पयशे जायना. आपूण म्हणून मागीर कसो आपूण तेज्या डबल पयशे दिता म्हणून आपल्याक दी कशें करून दी म्हणून लागले. आनी ती एक व्यक्ती आयली ती हांवें व्हरोन मागीर तेजी काकूचेक लागून त्या भुरग्यां आमगेर आहा न्ही म्हणून आनी ती व्हरोन ताका हाडले आनी मागीर पयशे हाडून दिले. तूं सादारण तिच्या कडल्यान कितले घेतले? 2 लाखाच्या वयर आसतली पळोवन सुद्दां ना. एफटीचेर आहा तुवें पोलीस कंप्लेंट केल्या? 80,000 पयलीं ताका चेडवाचें ऑपरेशन आहा म्हणून दिल्लें हाडून. तुवें अजून पोलीस कंप्लेंट करूंक ना? ना ना म्हाका काय खबरूच नाही. पण हांव घरांतच न्हू आत्तां येयलो खंय बाजारान येयलो. हांव येयच ना बाजाराक 2 म्हयन्यांनी आतां बाजाराक येयलें हांव पळय. आतां तूं पोलीस कंप्लेंट करतले? करचीच पडली न्हू. कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवचल पुलिशेच्या जाळ्यात अडकल्ली प्रिया यादव ही सध्या पोलीस बंदखणीची हवा खाता. प्रिया यादव ही मूळ पेडणे तालुक्यांतल्या कासरवणे गावची. प्रार्थना देविदास नाईक अशें तिचे कुळाराचे नाव आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. लोकांक तोपी घालून प्रिया यादव ही फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली. मोबायल लोकेशनाच्या आदारान फाटल्या आयतारा तिका कोल्हापूर वाठारांत धरपाक पुलिशेक यश आयिल्ले. दिवचलच्या न्यायालयान तिका 7 दिसांचो पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. नोकरीच्या हायस तशेंच कांय बायलांक तोपी घाल्ल्यान प्रिया आड आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बार्देस आणि पेडणे उपरांत आता तिसवाडी, मुरगांव आणि साश्टीत जमिनीच्या दरात सरकारान वाड केल्या. प्रमोद सावंत सरकारान उत्तर गोंय भायल्या लोकांक विकला आणि आता तांची नजर दक्षिण गोंयाचेर आशिल्ल्याचो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. गोंयच्या जमनीचेर खुबशा भायल्या लोकांची नजर आसा. गोंयांत येवन आपले सेकंड होम आसचे अशें तांचें सपन आसता. राज्यांत जावपी उदरगतीच्या फाटभुंयेर सरकारान बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनीचे दर 8 ते 25 हजारां मेरेन वाडयले. पेडण्या म्हालांत मोपा विमानतळ आयिल्ल्यान जमनीचे दर बरेच वाडल्या. मोपा वाठारांतल्या जमनीच्या दरांत 600 वयल्यान 15,000 मेरेन वाड जाल्ली. तशेंच नगरपालिका वाठारांत 3,000 स्क्वेअर मिटरा वयल्यान 8,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाड जाल्ली. बार्देस तालुक्यांतल्या नगरपालिका वाठारांत 3 ते 4,800 वयल्यान 18,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाड जाल्ली. आसगांव वाठारांतल्या जमनीच्या दरांत 3,600 वयल्यान थेट 25,000 मेरेन वाड जाल्ली. तशेंच आतां साश्टी, तिसवाडी आनी मुरगांव तालुक्यांतल्या जमनीच्या दरांत सरकारान वाड केल्या. साश्टीच्या शार भागात 2,500 ते 11,000 स्क्वेअर मिटर वयल्यान 8 ते 20,000 मेरेन जमिनीच्या दरात वाढ. विकसित वाठारांत 3,000 ते 6,740 स्क्वेअर मिटर वयल्यान 12 ते 15,000 मेरेन दरांत वाढ. गांवगिऱ्या वाठारांत 1,000 ते 8,500 स्क्वेअर मिटर वयल्यान 5 ते 12,000 मेरेन दरांत वाढ. दर्यादेग वाठारांत 1,700 ते 9,300 स्क्वेअर मिटर वयल्यान 8 ते 15,000 मेरेन दरांत वाढ जाल्या. तिसवाडी तालुक्यांत पणजे 3,600 ते 6,000 स्क्वेअर मिटर वयल्यान थेट 25,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ जाल्या. विकसीत वाठारांतल्या ताळगांव, दुर्गावाडी, बांबोळे, बायगिणी, खोर्ले, कारापूर, चिंबल तशेंच हेर वाठारांनी 3,600 ते 4,800 वयल्यान 8 ते 25,000 मेरेन दरांत वाढ जाल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत 600 ते 4,200 वयल्यान 5 ते 15,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ जाल्या. मुरगांव तालुक्यांतल्या शार वाठारांत 2,500 ते 4,200 वयल्यान 20,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ. विकसीत वाठारांत 1,400 ते 1,800 वयल्यान 18 ते 25,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ जाल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत 420 ते 480 वयल्यान थेट 8 ते 12,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ. दर्यादेग वाठारांत 8,000 ते 12,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ केल्या. तशेंच जमनीचे वाडिल्ले दर
कूळ मुणकार भाडेपट्टी आणि शेतकी जमनीचेर लागू जावचे नात म्हण महसूल खात्याचो आदेश. जमनीचे दर वाडोवन सरकाराचो गोंय विकपाचो प्लान आसा. उत्तर गोंया उपरांत आतां सरकाराचो दोळो दक्षिण गोंयाचेर आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान केला. लँड रेट वाडयल्या ती अशी दिसता की प्रमोद सावंताक दिसता की लँड फकत दिल्लीवालेच घेतले म्हणून. ते गोंयकारांक आनी गोंय न्हीच. गोंयकारांक गोंय जर आशिल्लें त्या 3 पटीन गोंयकारांचे अशें कितें दिवे पेटले. ही दिवाळी आमकां कितें मोडको लागलो काय आमचें कितें खंयच्यान वयल्यान आमकां नाशनाल उल्ट्रा मारिनाचे हाडून कितें आमचे बॉल्सान घाले कित्या खातीर हें अशें. अरे सावथ गोवान नॉर्थ इंडियेच्या लोकांक तशें वेलकम ना. हांगा सेकंड होम्स घालपाक लोक अलाव करना. हॉटेलां जाल्यार घाल म्हणटा ते. सो लँड रेट्स वाडोवप सावथ गोवान हाका कसलेंच लॉजीक ना. ही फक्त गोंय म्हणटा ते दिल्लीवाल्या खातीर केल्लें आहा. इट इज अफोर्डेबल टू अ दिल्लीवालो. दिल्लीवालो कितें म्हणटा ताका कांय ना. इट्स बेसिकली टू फॅसिलिटेट द दिल्लीवालो. हो सरकार म्हणटा तो ब्रोकरांचो सरकार. सरकारान मंत्री आहा ते ब्रोकर जाल्ले आहा आनी ताचे खातीर तांणी केलांच ब्रोकरेज घेवपाक. जमनी सावथ गोवा आतां तांणी विकूंक जाय. नॉर्थ गोवा तांणी विकिल्लें आहा आनी कांय उरूंक ना. सो सावथ गोंय विकपा खातीर फॅसिलिटेट करपा खातीर ह्यो रेटी वाडयल्यात आनी आतां म्हणटले आमी सरकारान पयशे जोडले. ते पयशे जोडून लोकांचें बरें कितें जातलें. लोकांचें कांय बरें जावचें ना. हेच ते पयशे खातले. सो बेसिकली हो मूव म्हाका दिसता सावथ गोंयची जनता ओपोज करता. हांगाचे खंयचेच लोक प्रतिनिधी दिसान नासतना केल्ले आहा. कोणेच वेलकम करूंक ना. आनी हे एक म्हाका दिसता कारस्थान सावथ गोवा कॅप्चर करपाक. तुमी पळयलां आसतलें की नॉर्थ गोवान थोडे प्रोजेक्ट आयले. कम लेट अस कॉन्कर गोवा. ते कॉन्कर गोवा ते नॉर्थ गोवान आतां मेरेन चलताले. सावथ गोवान ते चलनाशिल्ले. ते चलपा खातीर ते फॅसिलिटेट करपा खातीर हें केलां अशें म्हजो चार्ज. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात कॅश फॉर जॉब प्रकरणात बायलांचो धुमाकूळ. पूजा नायक, प्रिया यादव आणि दीपश्री सावंत हे तिगांकडल्यान पुलिसांनी मोठे मालवाद जप्त केल्या. अटक केल्ले हे तिगा स्कॅमस्टर बायलांकडल्यान पुलिसांनी कितें कितें जप्त केला पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. राज्यात एका फाटोफाट एक कॅश फॉर जॉब प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. सगळ्यात पयलीं स्कॅमस्टर पूजा नायकाक अटक जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या प्रकरणांनी आनीकूय अटक जाल्यात. ज्यो अटक जाल्यात तातूंत बायलांचो आंकडो चड आसा. दुसरे वटेन लोकांनी मुखार सरून कागाळी करच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. आतां मेरेन पूजा नायक, प्रिया यादव आनी दीपश्री सावंत गांवस हे अटक केल्ल्या मुखेल स्कॅमस्टरांकडल्यान पुलिसांनी जप्त केल्लो म्हालवज व्हड आसा. पळोवया कोणाकडल्यान पुलिसांनी कितें कितें जप्त केलां ते. पूजा नायक 2012 ते 2024 हे 12 वर्सांच्या काळात पूजान लोकांक 2 कोटींची तोपी घाल्ली. पूजाच्या नावार ओल्ड गोवा वाठारांत 2 फ्लॅट. पूजा कडल्यान पोलिसांनी BMW, फॉर्च्युनर, MG हेक्टर, वेर्ना आनी अमेज अश्यो 5 पॉश गाडयो जप्त केल्यात. प्रिया यादव पयलींचे प्रार्थना देविदास नायक, मूळ कासरवणे पेडणेचे. रेल्वेत तशेंच हेर सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी. प्रिया यादवा वांगडा पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेंजी आशिल्लो कोमुनाल ताचे निलंबित पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेंजीचे 2 बँक अकाउंट फ्रीज. प्रिया यादवान लोकांकडल्यान घेतिल्ले सुमार 9 लाखांचे 116 ग्राम भांगर पोलिसांनी केला जप्त. हुंडाय व्हेन्यू, हुंडाय ग्रँड i10, वेस्पा स्कूटर, एक्टिवा स्कूटर मेळून वट्ट 18 लाखांच्यो गाडयो जप्त. प्रिया यादवाकडल्यान वट्ट 27 लाखांचो मालवत जप्त. दीपश्री सावंत गांवस 2021 वर्सासावन लोकांक सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन लोकांची फसवणूक. शाळेत शिक्षकाची नोकरी दिता म्हणून सांगून 16 लाख रुपयांची तोपी, कागाळ नोंद. या प्रकरणात सागर नायक आणि सुनीता पावसकर हांकां जाल्ली पयली अटक. सागर आणि सुनीताक अटक जाले उपरांत दीपश्री जाल्ले फरार. दीपश्री आड 28 ऑक्टोबराक जारी जाल्ली लुकआउट नोटीस. गोंयच्यान पळून वचून दीपश्री दडून राविल्ले बेळगांवां. 4 नोव्हेंबराक पोलिसांनी मोठ्या कळाशेन केल्ली दीपश्रीक अटक. दीपश्री कडल्यान क्रेटा कार, स्विफ्ट कार, इओन कार आणि 2 दुचाकी पोलिसांनी केल्यात जप्त. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कलांगूट खोबरेवाड्यावयली कॉम्युनिदाद जाग्यार आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कलांगूट खोबरेवाड्यावयली कॉम्युनिदादीन पुलीस संरक्षणा खाला ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक घेतल्यात. प्रोसिजर फॉलो करपा जाय इल्लीगल तो प्रोसिजर फॉलो केलो. आनीक केस जेन्ना डेमोलिशन ताका नोटीस धाडली
ताणें ती नोटीस अपील केली डायरेक्टेड पंचायतीन आनी डायरेक्टेड पंचायतीन म्हणजे अपील जाली. त्या अपिलाचेर तांकां कांय स्टे ना जाल्यार तेज्या फेवरान कांयच ताका मेळोंक ना. आनीक ताका लागून जी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर पास केली ती ऑर्डर आमकां ओबे करची पडली कायद्याच्या नुसार. काही कळाव जालो आनीक तो जो कंप्लेनंट आसा ताणें हायकोर्टान अपील घातली की ही ऑर्डर जी डेमोल्युशन ऑर्डर काडली ती लॉंग पेंडींग एक्झिक्यूट जाली ना. आनी ताका हायकोर्टान परत एकदा डायरेक्शन्स दिली की तुम्ही ती ऑर्डर जी काढली ती एक्सपिडाइट करून ती डेमोल्युशन करचें. बेज ऑन दॅट पंचायत इज ऑथॉरिटी टू डेमोलिश इलिगॅलिटी जाला कलंगुटान. हे म्हाका दिसता म्हाज्या कारकिर्दी भितर 4-5वें डेमोल्युशन. आनीक लोकांक जें दिसता की इलिगलाचेर कांय कारवाई जावची ना हे चुकीचें आसा. इलिगलाचेर कारवाई पंचायत घेत आसा. जेन्ना जेन्ना आमी डेमोल्युशनाचेर ऑर्डरी काडल्यो त्यो चॅलेंज जातात आनी चॅलेंज जावन जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना आमी ती एक्झिक्यूट आमी टायम टू टायम केल्ली आसा. वेळसाव दुपेटीकरणा संदर्भात दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान वेळसावच्या थळाव्या आणि RVNLच्या अधिकाऱ्यांक घेवन जिल्लो अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. रेल्वे दुपेटीकरणा खातीर एकल्याचें घर वचचें ना अशें RVNLच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां. मात आमकां खात्रीशीर पळोवणी करून सिमांकन केल्लें जाय आनी येता ते मंगळारा हें सिमांकन करतले अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान सांगलें. जेन्ना RVNLचे लोक आयले, कॉन्ट्रॅक्टर्स आयले आनी आपणाचो तो मार्कर आशिल्लो तो शिफ्ट केलो. त्या लोकांच्या घरा कडेन आयलो वेलसांव एका जाग्यार मळ म्हणटा पळय थंय. सो ताणें म्हाका फोन केलो, हांव पावलो तांकां आनी तें काम बंद केलें. आनी तांकां सांगलें कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर जाय. लोकांक हुस्को जाल्लो आसा, कोणाचें घर मोडटा, कोणाचें आनी कितें, कोणाचें टॉयलेट ब्लॉक मोडटा, कोणाचें स्टोर रूम मोडटा. सो त्या खातीर हांवें काल कलेक्टराक रिक्वेस्ट केली एक मिटींग घेवया म्हणलें. लोकांक कळपाक जाय वॉट इज द ग्राउंड सिट्युएशन. जें पळय एक्विजिशन जालां RVNLाक पळय एवॉर्ड मेळ्ळो तो कितें एवॉर्ड मेळ्ळा आनी आमच्या लोकांच्या घराचेर कितें असर पडटलो. आयज ते मिटिंगेन सगळें डिस्कस जालें. RVNL एश्युरन्स दिला की कोणाचेंच घर मोडना न्हू. बट तरी पूण ताणें सांगलें म्हण आमी एक्सेप्ट करिना. सो आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां वेर प्रॉपर सर्वे जातले, डिमार्केशन जातलें. डिमार्केशन टोटल अलॉंग द ट्रॅक्स. हातूनच जेन्ना डिमार्केशन जातलें आनी आमचो सर्वेयर आसपा जाय, गोंयच्या सरकाराचो DSLRाचो सर्वेयर आसतलो, तेन्ना लोकांक आमच्या एक एश्युरन्स मेळटलें आमची घरां सेफ आसा म्हणून. सो इट वॉज अ गुड मिटींग आनी आमी ट्युजडे येता त्या मंगळारा दीस डिमार्केशनाचें थारायलां 10 वाजता. वीच एरिया? वेलसांव विलेज, सर्वे नंबर 18/1. कामुर्ली कम्युनिदादचो गांवकार नाशिल्ल्या व्यक्तीक म्युटेशना खातीर ना हरकत दाखलो दिल्ल्यान उत्तर गोंय कम्युनिदादचो आदलो प्रशासक दीपक वायगणकराक निलंबीत केला. दक्षता खात्यान हो आदेश जारी केला. कामुर्ले कम्युनिदान गांवकर म्हणून नाशिल्लो अब्दुल रहमान लतीफ शेख ह्या मनशाक जमीन रुपांतर करपाक NOC दिल्ल्या कारणान तेन्नाचे कम्युनिदाद प्रशासक दीपक वांयगणकर हांकां सस्पेंड केल्लेले आसा. 14 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा जवळपास 4,10,825 स्क्वेअर मीटर जागा ही रुपांतर करपाक NOC दिल्ली. तेन्नाचे जे प्रशासक आसले दीपक वांयगणकर हांच्यांनी अब्दुल रहमान लतीफ शेख ह्या मनशाक ही जमीन रुपांतर करपाक परमिशन दिल्ली, NOC दिल्ली आणि म्हणून ह्या प्रकरणान दीपक वांयगणकर हांकां सस्पेंड केल्लेले आसा. हे सगळे 4,10,825 स्क्वेअर मीटर जागा ही रुपांतर करपाक NOC दिला हे कळ्ळ्या उपरांत कम्युनिदाचे जे मेंबर जे आसले तांच्यांनी पोलीस स्टेशनान कागाळ केली, मुख्यमंत्र्या पर्यंत ही गजाल पावयली आणि हालींच 2 ते 4 दिसां पयलीं दीपक वांयगणकर यांनी ही जी NOC आहा ती रिवोक केल्ली. तरी आसतना तेंचेर कारवाई ही जाल्लेली आसा आणि अब्दुल रहमान लतीफ शेख हो जो व्यक्ती आसा हो कम्युनिदाचो गांवकार नासतना सुद्धा एका जमीन रुपांतर करपाक जी NOC दिल्ली त्या खातीर
दीपक वांयगणकर हांकां सस्पेंड केल्लेले आसा. अश्योच अपडेटी खातीर पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आमदार विजय सरदेसाय हांणी अधिकाऱ्यांसयत फातोर्डेच्या पोरण्या बाजारपेठ वाठाराची पळोवणी केली. हांगा दर वर्सा येवपी हुंवार येवचो न्हय ह्या खातीर गरजेची पावलां उबारपाक आमदारान WRDक निर्देश दिले. फातोर्डेच्या पोरण्या बाजारपेठ वाठाराक इतिहासीक फाटभूंय आसा. ह्या वाठारांत ऐतिहासीक मोलाच्यो जायत्यो सुवाती आसात. बेगीनूच हांगासर हेरिटेज वॉक सुरू करून हो वाठार आनीक सोबीत करतले अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. ओल्ड मार्केटार स्थानीक लोक, कावन्सिलर, आदलो कावन्सिलर हे सगळ्यांनी म्हाका एक इश्यू सांगिल्लो तो फ्लडिंग. हांगा सिदास आल्मस कपेल म्हणजे हाका हिस्टॉरीक इम्पोर्टन्स आहा आनी हांगा एक नोवेना जाता ती सारकी गोंयांत फामाद नोवेन ते. सो आतां थंय इश्यू आसा की लेवल सकयल आहा आनी थंय फ्लडिंग जाता, उदक वचपाक वाट ना. सो आतां आमी पळयलें म्हणजे एक ऑल्टरनेट वाट बाय वीच उदक जें सकयले बाजारांत आसा आनी चड करून होली स्पिरीट इगर्जेचे चर भोंवतणी आहा तें उदक ड्रेन आवट करून आमी हें नलान हाडटले. हो एक इश्यू. दुसरें आमकां जे हांगाचे सिनियर सिटीजन आहा जे आनी पयलीं पळयलां तांणी सांगलां की मुंगलार जे जो काण आशिल्लो ताचें तोंड आहा तें जे भशेन आमी ड्रेज करनात वो डिसिल्ट करनात ते म्हणसर उदक हांगाच उरतलें, हांगाच साठून उरतलें. सो ड्रेन आवट जावपा खातीर तेंय करपाक जाय. ताजे खातीर आमी WRDक सांगिल्लें. तिसरें म्हणटा तो इश्यू आहा की एक हांवें संकल्पना केल्ली हांव मंत्री आसतना की आमी एक तिंटो ओल्ड मार्केट तिंटो प्रोजेक्ट तो त्या टायमार आमच्या कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्लें की आमी हांगाची सगळी प्रायवेट प्रॉपर्टी वचून डिवेलप करतले, एस्थेटिकली हे करतले आनी हेरिटेज वॉक्स सुरवात करपा खातीर. कित्याक हांगा ऐतिहासीक इम्पोर्टन्स आहा. इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स जाल्ली की झांसी की राणीची हिस्ट्री आहा ताजे मागीर रोखडीच आमच्या गोंयांत हें अपरायझींग जाल्लें. सो आमकां इतिहास व्हडलो आहा, हो आमचो इतिहास आनी ताजे खातीर हे हेरिटेज वॉक्स जावपाक जाय आनी ताजे खातीर हो एरिया आमी डिवेलप करचे पडटले. हे एसेंब्लीन काडटकर टुरिजम मिनिस्टरान एग्री जाल्लें आहा की ताणें आमकां एक म्हळ्यार एक बिगिनींग एक ल्हान एक ताणें पयशे प्रोविजन केल्ले आहा. त्या पयशांनी तें जातलें हो ना तें म्हाका कळना. पूण फर्स्ट जाय पडटलें म्हणटा तें सगळ्यांचें कोऑपरेशन म्हळ्यार चर्च, कोम्युनिदाद आनी शॉपकिपर्स हे जर सगळे बरोबर आयले आनी सगळ्यांच्यो NOC आयल्यो जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी टेक ऑफ करूंक जाता. कदंबा बस स्टँड टू ओल्ड मार्केट सर्कल आमी डिवेलप करतले. तातूंत स्वामी विवेकानंद जो हांगा सालान आयिल्लो ते साल आनी स्वामी विवेकानंदाचे थंय येवप हें कॉमेमोरेट करपा खातीर हें आमी हेच प्रोजेक्टान डिवेलप करतले. पणजे नव्या पाटोपुला लोखणाच्यो पट्ट्यो घालपाचें सुरू आसा. PWDच्या कामगारांनी रातभर केल्ले अर्दवट कामा खातीर सकाळी पणजे कामाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांक हाचो बरो त्रास सोंसचो पडलो. उपरांत आतां खात्याक जाग येवन ताच्या दुरुस्तीचें काम सुरू केलेलें आसा. आमी आसा पाटो हांगासर पाटोच्या पुलार जो मेन रोड पणजे शहरांत येता त्या रस्त्याचेर आमी आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटसून लोकांनी प्लेट्स काम चालू आसलें. जशें थळाव्यांनी सांगलें त्या पद्दतीन काल रातभर हे लोखंडीची प्लेट्स घालपाचें काम चालू आसलें जे अर्धवट दवरून कामगार गेल्लेले आसा. तेचो त्रास आयज सकाळी सगळ्या लोकांक जाता. हो एक मेन रोड जावन आसा पणजे शहरान येवपी. जायते लोक ह्या रस्त्यातून कामाक येता, थोडे स्कुलाक वयता, थोडे पणजेकार आसतले, ट्युरिस्ट आसतले जे ह्या हो रस्त्याचो वापर करता. ह्या रस्त्याचेर ही परिस्थिती आसा. ह्या परिस्थितीक लागून अपघात जावपाची शक्यता आसा. कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर, कन्सर्न वर्कर त्यांनी दखल घेवन हे काम बेगीन पुराय करपाची गरज आसा. ट्राफीक पोलीस सद्या हांगासर आसा. ट्राफीक पोलीस ट्राफीक मॅनेज करपाक आसा. ब्लॉक व्हडलो जाल्लो आसा. हांगासर पणजे शहरान येवपी सगळे लोक आसतले किंवा थळावे आसतले, कामाधंद्यान येवपी लोक आसतले तांकां एक सुचोवणी आहा की ह्या पाट्याच्या रस्त्यासून तुमी ट्रॅव्हल करतना सांबाळून करात. हांगासर लोखंडीचे प्लेट्स घातल्या, त्यो प्लेट्स सारक्यो घातल्यो ना, त्यो चलतना उखलता, कितले आवाज करता हे तुमी स्वता पळयलां आसतले, स्वता तुमी आयकलां आसतले. सो हांगासून ट्रॅव्हल करतना सेफली ट्रॅव्हल करात आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान ह्या कामाची दखल घेवन बेगिनात बेगीन हे काम पुराय करून लोकांची सेफ्टी करप ही एक विनवणी आसा. अशा प्रकारचे अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात ते पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
घोगर वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. सिवेज ही फोंडकुलां माती घालून पुरोवपाक सुरवात केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. ह्या विशीं थळाव्यांनी कंत्राटदाराक विचारपूस करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताचे कडेन कांयच जाप नाशिल्लें. आज हांव सकाळी हावसिंग मॉडलना टील फ्लोरींग वास्तू हिंग वयतालो हांव कुडतरी वचपा वयतालो. हांव काडला आनी थिंगा रावलो चल एक 5 मिनट सुमार रावलो. हे कितें कोत्ताय फोंडा तितून माती हाडून घाताय आनी तेजे दामोर माती वयली आनी गोवोरमेंटाक कितें चोयता. हा गोवोरमेंटाची एक्शन घेवपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर आहे बाबा ही माती घालून तूं दामोर घालपाचो तिंगा मो एस होंड पडलें थिंगा आनी तेजे तो माती घालून ते लेवल करून तो म्हणटा ना तेजे कॉन्क्रीट घालूंक मेळटा मागीर उपरांनी. हा टॅक्स सारको ते मरे आमगेल्या टॅक्सा पयशे मरे ते. हा इमिडिएट कॉन्ट्रॅक्टराची एक्शन जावपा म्हणल्यार जाय. सीएमान एक्शन घेवपाक जाय. तूं होंडाचे माती घाता. हा पोर एक दोग जावन पडल्या ती होंडा भितर पडून थिंगा आनी आज चलो तो माती घात तेजे माती घालता तो बेत घालपाक गेला. हांव मागोता हेजे कॉन्ट्रॅक्टराचे एक्शन जावपा जाय आनी फाल्यां दिसा भितर हिंगा हे टचअप जावपा जाय. कितें सांगता तुका गेलो जाल्यार तो आपल्याचे रिस्क घेवपा रेडी ना. तो कॉन्ट्रॅक्टराचे लोक कॉन्ट्रॅक्टर सस्पेंड कर मरे ती नाका काम. हा तुमकां पयशे घेवन येयला कोडे सेवरेजचे पयशे घेवन येयला कोडे. हांव मागोता आजच्या दिसा भितर ते होंड पुरोवपा जाय. मात घाल न्ही बेत घालपाचो. मात घालून तेजे वयल्यार तूं बेत घायनाका. सोलिंग कर बेत घाल आमगे कांय प्रॉब्लेम ना. जायना जाल्यार हांव कितें करपाचें घेता मागीर. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न